मोगाच्यान दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलान सादर करच्या या सकाळीच्या नियाळाक तुमकां मोगाचो येवकार हांव मागतां. सोम्यान आमकां आपडतना आमचे थंय कसलें अजाप घडटा. सोम्यान आमकां आपडतना आमचे थंय कसलें परिवर्तन घडटा ह्या विशयांत एक थोडो वेळ एक विशेष नियाळ करूंक हांव तुमकां एक आपोवणें दितां. मोगाच्यान केरळांत एका कब्रस्तानांत थंयसर एक समाधी आसा आनी त्या समाधीचेर एका व्यक्तीचें नांव बरयलां, ताच्या जल्माची तारीख बरयल्या आनी तशेंच ताच्या मरणाची तारीख थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. तितलें मात्र न्ही, त्या समाधीच्या भितर त्या व्यक्तीची एक मुर्ती थंयसर आसा. पूण विपर्यास कितें म्हळ्यार त्या नांवाचो व्यक्ती आजुनी जिवंत आसा आनी निरंतर सोम्याची वगळीक संवसारांत तो प्रसार करून आसा, सुवार्ता प्रसार करून आसा. आनी त्या व्यक्तीचें नांव जावन आसा मारियो जोसेफ पिलोकालिया. वय मोगाच्यान ब्रदर मारियो जोसेफ पिलोकालिया आज सगळ्या संवसारार देश विदेशांनी सोम्याची सुवार्ता तो गाजोवन आसा. सगळें ताचें कुटाम ते सुवार्तेचें कुटाम जावन आसा. तितलें मात्र न्ही, केरळांत थंयसर तो विशेष रितीर क्रियाळ थरार सामाजीक जागृती आनी हेरांक थंय दिवची ताणें सोम्याच्या नांवाची सेवा ती सगळ्या संवसारार हर एकल्याच्या प्रशंसेक पात्र जाला. तर कोण हो ब्रदर मारियो जोसेफ? ब्रदर मारियो जोसेफ केरळांत एका मुस्लीम कुटुंबांत जल्मल्लो. एका मुस्लीम कुटुंबांत चडीत रितीची धार्मीक श्रद्धा आशिल्ल्या एका मुस्लीम कुटुंबांत सुलेमान 6 जाणां भुरग्यां तिसरो भुरगो जावन तो जल्मता. ताच्या बापयक ताच्या धर्मा वयर अतीव अभिमान देखून आपलो पूत 8 वर्सांचो जावन आसतनाच ताका इमामाची तरबेती जोडूंक आनी इमामाचें शिकाप ताणें संपोवचे खातीर ताका तांच्या इस्कॉलाक भरती करता. थंयसर निरंतर 10 वर्सां हो भुरगो अभ्यास करता आनी इमाम जाता आनी तांच्या मशिदींनी थंयसर तो प्रवचन दिता. ताच्या प्रवचना वेळी तो खंडीत ताणें सांगची विशय जावन आसली जेजू देव न्ही. जेजू बिलकुल देव न्ही म्हूण सांगिल्लें तो ताच्या प्रवचनांत सांगतलो आनी लोकांक ह्या विशयांत वर्ती जागृती दिवचेंच आपणाचें मिसाव म्हणलें चिंताप ताचें थंय आसलें. अशें एक फावटी ह्याच विशयान तो उलयतना थंयसर एक सवाल उब जालें. जेजू देव न्ही तर तो कोण? येदोळ पर्यंत ह्या भुरग्यान त्या विशयांत चिंतलेंच ना. आतां हो इमाम ह्या सवाला विशयांत चिंतोवंक पडटा आनी ह्या घडये जेजू विशयांत चडीत जाणा जावंक ताका आतुराय जाता. देखून तो जेजू विशयांत चडीत समजणी आपणावंक प्रयत्न करता. जायती जाणवाय तो जेजू विशयांत जोडटा आनी ह्या घडये ताच्या जिवनांत ताच्या मुखार 2 सवालां थंयसर उब जातात. ह्या घडये कोणा खातीर आपणान जियेजे आनी कोणाचो पाटलाव करीजे हे एक द्वंद्व सवाल ह्या इमामाच्या मोतींत उदेता. आनी दीस रात ह्या विशयान तो आटोव करता आनी निमाणें एका खेरीत निर्धाराक तो येता आनी जेजूचो पाटलाव करचेंच सारकें आनी तें वर्त्या गरजेचें आनी जेजूचो पाटलावूच साल्वासावाची वाट म्हणलें सत ताका तो जाणा जाता. आनी तो क्रिस्तांवांच्या संपर्काक येता आनी एका दिसा आपलो धर्म सोडून तो कथोलीक धर्माक कन्वर्टर जाता आनी एका रेतीर मंदिरांत तो थंयसर आश्रय घेता. क्रमेण ही गजाल ताच्या कुटुंबाक कळीत जाता. ताच्या कुटुंबाची ताच्या सोदनेर पडटात आनी निमाणें
एका रेतीर मंदिरांत ताच्या बापयक तो सांपडता आनी ताचो बापय ताका हात पांय बांदून ताच्या घरा हाडून येता. ताची वस्तू तो काडटा आनी ताका कितेंच खावंक जेवंक पिवंक तो दिना. एका काळोखाच्या कुडान ताका लोटून घालतात आनी थंयसर ताच्या दोळ्याक मिरसांगे पिठो मिरया पिठो अशें घाल्लं जायते हिंसा ताका थंयसर मेळटा. आनी कितेंच खावंक जेवंक नासतना एका इंटरव्यूआंत ताणें सांगिल्ल्या प्रकार 28 दीस ताका त्या काळोखाच्या कुडांत एकसुरो बंद करून दवरता. सबार दिसा उपरांत ताचो बापय आपणाचो पूत मेलागी जीव आसागी म्हूण पळोवचे खातीर त्या कुडांत प्रवेश जाता. ह्या घडये तो कश्टांनी दोळे उक्ते करता. ताका खंडीत कळीत आसा कित्याक असल्या आपणाच्या एका निर्धाराक तांच्या धर्मांत फावो जावची शिक्षा खंडीत जावन ते मरण. आनी ह्या घडये ताच्या बापायच्या हातांत एक सुरी आसता आनी बापाय सांगता, अडे तुका जियोंक जाय तुवें त्या जेजूक विसरोंक जाय, ना जाल्यार हांव तुका लगाड काडटलोच. आनी तो बापायचो कठोर निर्धार तो खंडीत आपणाक लगाड काडटा म्हणून तो इमाम जाणा जाता. देखून कितें करचें म्हूण कळना. बापय लागीं 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 येवन आसतना तो आसल्या सर्व सकत आपणाची सांगाता घालता आनी जेजूक उलो मारता. त्या घडये ताच्या कुडींत कसली सकत आयली आपणाकच कळीत ना म्हणटा तो. आनी खंयच्या घडये तो जेजूक उलो मारता थंयसर एक विशेश घडता. ताच्या बोबेक ताच्या बापयक गडगडो मारले बरी जाता आनी ती सुरी ताकाच लागता आनी ताच्या कुडींतावन रक्ताचे व्हाळ वळटा आनी ताच्या तोंडांत तावन फेण येवंक प्रारंभ जाता. ही बोबाट ही किंकराट आयकून सर्व लोक थंयसर भितर येतात आनी त्या गडबिडेन ताच्या बापयचो जीव वाचोवचे खातीर ताका थंयतो उखल व्हरतात आनी भायर वेतात. पूण भायर वेताना थंयसर दार बंद करूंक तांकां उडास आसना. वच मेळ्ळो ऐन संदर्भ तो इमाम थंयसर भायर धांवता आनी ताका थंयसर एक वाहन मेळटा आनी तें वाहन एका क्रिस्तांवाचें जावन आसता आनी ताका आपली परिगत तो सांगता आनी ताका तो व्यक्ती एक रेतीर सेंटरांत ह्या रेतीर मंदिरांत भद्र जाग्यार व्हरून पावयता. आनी अशें सोम्या खातीर आपलो जीव रिस्केर घालून अजापी तरान सोम्यान बचाव केल्लो आनी आज सगळ्या संवसारार सोम्याची वडवीक गाजोवन आसचो, सोम्याची बरी खबर प्रसारून आसचो सर्वांच्या मोगाचो ब्रदर मारियो जोसेफ केरळांत आपल्या मिसांव वावराद्वारी सगळ्या संवसारार तो सोम्याची वळख दिवन आसा आनी सोम्याच्या नांवी जायती बरी कामां थंयसर करून आसा. मोगाचें असलें हें घडीत पवित्र पुस्तकांत आमकां सावलाच्या परिवर्तनाचो उडास आमकां हाडटा. सावलाचें तरी तें एक परिवर्तन जावन आसलें कित्याक साऊल जावन आसलो क्रिस्ताचो विरोधी आनी जो कोण क्रिस्ताक पातयेता ताका लगाड काडचेंच सावलाचें वर्तें एक मिसांव जावन आसलें आनी सावलाक ह्या विशयांत मस्त आसक्त आसली आनी क्रिस्ताच्या विरोधीक आपूण लगाड काडटना ताका जावचो संतोष खंडीत जावन आपणाच्या जिविताची एक दिशा म्हणून तो चिंतून आसलो. अशेंच घडलें ब्रदर मारियो जोसेफ हाच्या जिवितांत. ब्रदर मारियो जोसेफ केदाळा आपल्या 10 वर्साच्या त्या इमामाच्या शिकपांत जेजूचो बद्द विरोधी जालो आनी जेजू देवच न्हय म्हूण सांगून आसलो. पूण एका मनशान विचारले एका सवालाद्वारी ताचे थंय सोम्याचो एक ताळो उदेलो आनी ताच्या चिंतपांत ताका सत कळ्ळें आनी हाचो परिणाम जावन तो कन्वर्टर जालो. ताच्या उपरांत थंयसर उदेलें कितलें व्हडलें आकांत ताच्या जिवितांत. ताचो खुद्द बापयच ताका लगाड काडूंक येताना सोम्यान ब्रदर जोसेफाक आपल्या वेंगेंत घेतलो, आपल्या बळवंत हातान ताका उंच उबारलो
आणि आज ब्रदर जोसेफ सोम्याची स्तुती सगळ्या संवसारार गाजोवन आसा. मोगाच्यान हे एक वर्तें घडीत कारण जालें एका क्रांतेक सोम्याच्या नांवी जावच्या एका बदलावणेक. आनी आज आमी जाणाव केरळांतल्या मुरिंगूर थंयसर ब्रदर जोसेफ आनी ताची पत्नी जेजी जोसेफ आनी तशेंच ताची दोगां भुरगीं थंयसर पिलोकालिया फाउंडेशन म्हणल्या संस्थाद्वारे विशेष सेवा थंयसर दिवन आसात. ब्रदर मारियो जोसेफ सगळ्या संवसारार तो एक फामाद प्रसंग करता जाला. सोम्यान ताका आपडला आनी सोम्याची कीर्त आनी सोम्याचो संदेश सगळ्या संवसारार तो गाजोवन आसा. साबार भायल्या देशांनी युरोपाच्या गांवांनी थंयसर तो वेता, आपली साक्ष दिता आनी सोम्याची वडवीक तो गाजयता आनी सबार मनांक सबार जाणांक सोम्यातें परताशें तो थंयसर ताचो वावर आनी मिसावन दिवन आसा. आनी तशेंच ताचें कुटुंब ताची पत्नी जेजी मारियो जोसेफ ती तिच्या आपल्या पती संगी सोम्याच्या ह्या मिसावांत वांटेली जावन आसा. थंयसर तांणी चलोवचें तें रिट्रीट सेंटर थंयसर वस्त्याचे रेतिरोज जातात. सबार गांवांतावन विविध मुल्याच्या गांवांतावन थंयसर लोक येता, सोम्याची समिपाई भोगतात. सबार जण आपल्या जिवितांत निराशा सांडटात आनी तशेंच तांच्या जिवितांत सोम्याचो अनुभव ते काण घेतात, सोम्याचो स्पर्श ते काण घेतात, सोम्याची कणवळाय ते भोगतात आनी तशेंच ताच्या जिवितांत एक परिवर्तन थंयसर जाता. मोगाच्यान हे एक जिवे आनी वर्तें अजाप आयच्या काळार आमी पळयता. न्हय केवल सुवार्ता तोंडा उतरांनी मात्र प्रगट करची. पिलोकालिया फाउंडेशन सेंटरांत विविध रितीर हांगासर हे जोडे सोम्याच्या नांवी समाजाची सेवा करता. थंयसर आसा घर नातल्ल्यांक घर दिवचें योजन. ह्या योजनाद्वारे सबार जाणांक तांणी थंयसर घरां दिवची एक वेवस्था केल्यात. बऱ्या मनाच्या दानींनी बऱ्या मनाच्या मनशांनी तांच्या मिसावांत तांचो हात तांणी मेळयला आनी सोम्याची वडवीक गाजोवच्या ह्या वर्त्या कार्यांत सबार दुर्बळ्या कुटुंबांक घरां थंयसर तांणी दिल्यांत आनी तांच्या तोंडार थंयसर संतृप्ती आनी एक सोबीत हांसो उद्देवंक कारण जाला हें फाउंडेशन आनी मारियो जोसेफ आनी ताची पत्नी आनी तांचें कुटुंब. तितलें मात्र न्हय, आनी विशेष सेवा ती जावन आसा. केरळांतल्या हर एका डिस्ट्रिक्टांत तांणी फ्री ॲम्ब्युलन्स सेवा थंयसर आरंभ केल्या. केदाळाय कोणाक गरज पडटा 24/7 थंयसर ताचे फ्री ॲम्ब्युलन्स सेवा आसा. तुर्त परिस्थितीच्या वेळार खंयच्याय वेळार तुमी थंयसर कॉल केल्यार थंयसर ताचे ॲम्ब्युलन्स येता आनी गरजेवंत पिडेस्तांक आनी वर्त्या आकांतांत आशिल्ल्या पिडेस्तांक अवघडाक सांपडल्या व्यक्तींक थंयसर ॲम्ब्युलन्स सेवेद्वारे सूक्त चिकित्सा दिवंक हांगासर साध्य जाता. तितलें मात्र न्हय, दुर्बळ्या पिडेस्तांक चिकित्सा हें जावन आसा. आनीक वर्तें देणें ह्या संघटनांतावन ह्या फाउंडेशनांतावन लाभल्लें. दुर्बळ्या व्यक्तींक जर तर चिकित्सेची गरज आसा, तांचे लागीं पयशे नात, तांचे लागीं पयशांची वेवस्था ना, तसल्या व्यक्तींक सोदून काडून थंयसर हें फाउंडेशन ब्रदर मारियो जोसेफ आनी ताचे पत्नी आनी हो संस्थो ताका एक बरी चिकित्सा दिवच्या ह्या एका पर्यटनांत ह्या एका मिसावांत ते मेतेर जावन आसात आनी सोम्याच्या नांवी कितलेशे हजार लोकांक बरी चिकित्सा मेळन ते गूण जाल्यात आनी सोम्याक तांणी दिनवासणी केल्या. मोरिंगूर हांगासर आसच्या तांच्या रेतीर मंदिरांत निरंतर रेतिरो जावनच आसात आनी रेतिरे सवेर थंयसर आप्त समालोचनी जाता. निराशेन आयिल्ल्या सर्व लोकांक थंयसर सोम्याचो स्पर्श लाभता आनी ह्या आमच्या मारियो जोसेफ हाच्या कुटुंबाचो मोगाचो येवकार तांकां थंयसर एक वर्तो हुरूप आनी उर्बा थंयसर पाठोवंक साध्य जाता आनी तांच्या जिवितांत एक नवो उजवाड थंयसर फंगता म्हणच्यात कांयच दुबाव ना. शिकप हर एका व्यक्तीक वर्त्या गरजेचें
आनी ह्या केंद्रांत हांव शिकपाक मोग थंयसर मेळची, शिकोवंक अत्रेकच्या शिकोवंक तांक नातल्या भुरग्यांक आनी युवा जाणांक एक व्हडलें बेसांव जावन आसा. कितलेशा जाणांक तांच्या बऱ्या फुडारा खातीर मुळावें शिकपाक उंचल्या शिकपा पर्यंत हें कुटुंब आनी तांचें ट्रस्ट हांगासर तांकां सलहा दिवन आसा, सहाय दिवन आसा आनी तांच्या जिवितांत सोम्याच्या नांवें एक उजवाड थंयसर फांकोन आसा. लग्ना संबंदी सैरीक करचें हें केंद्र, सूक्त मार्गदर्शन दिवचें आनी तशेंच सैरिकेच्या ह्या पर्यटनांत योग्य चल्याक एक चली सोदून दिवचें, ह्या चलयेक एक चलो सोदून दिवचें, एक व्हडलें जबाबदारेचें एक काम आनी एक वावर आनी एक मिसांव हांगासर जावन आसा. आनी ह्या मिसांवाद्वारे सबार जाणांक तांच्या लग्ना जिवितांत फुडें वचूंक अवकाश जाला, एक बरें कुटुंब जिवीत मांडून हाडूंक थंयसर अवकाश जाला. आनी ह्या पिलोकालिया फावंडेशनांतल्यान सर्वांच्या जिवितांत सोम्या देवाची धाराळ आशिर्वादां थंयसर मेळ्ळ्यात. मोगाचें हें एक अजाप न्हय, हें सोम्याचें एक स्पर्शाचें एक व्हडलें नवल जावन आसा. सोमी केदोना एका व्यक्तीक सारक्या वाटेन येवंक मार्गदर्शन दिता आनी केदोना तो व्यक्ती हें मार्गदर्शन सारकें आपणान येदोळ पर्यंत चलल्ली वाट ती सारकी न्हय म्हणल्यार त्या एका दृढ निश्चयान कितेंय जाल्यारय वडना, हांव सोम्याच्या वाटेर फुडें चलतलो म्हणल्यार त्या एका खेरीत विश्वासान मुखार येता. ताका साक्ष जावन आसा ब्रदर मारियो जोसेफ. ब्रदर मारियो जोसेफान सोम्याक पयलें नेगार केलें, ताचे विशयांत ताणें उलटेंच उलयलें, पूण एका घडितांत ताचें थंयसर एक परिवर्तन जालें आनी हें परिवर्तन मुखार ताका एका व्हडल्या अपायाच्या त्या एका अपायकारी वाटेक व्हरता म्हणून ताका कळीत आसलें तरी सोम्याचेर तो भरवसलो. आनी जशें सोम्याच्या नांवें कोण मुखार वेता ताका मेळटात कश्ट आनी संकश्ट, आनी तसलेच भिरांकूळ कश्ट संकश्ट आमच्या ब्रदर मारियो जोसेफाक मेळ्ळे, ताच्या कुटुंबांत मेळ्ळे. खुद्द ताच्या बापायनूच आपणाचो पूत मेला म्हणून ताची समाधी करून ताका लगाड काडूंक ताणें पळयलें. पूण त्या ऐन घडये सोमी थंयसर मदें प्रवेश जालो आनी ताणें आपल्या उजव्या हातान ताका उखल्लें आनी उंचल्या स्थानार ताणें दवरलें आनी आपल्या नांवाच्या महिमे खातीर ताका एक व्हडलें एक काम दिलें, ताका व्हडलो वावर दिलो, ताका व्हडलें मिसांव दिलें. आज मारियो जोसेफ आनी ताचें कुटुंब आनी ताचें ट्रस्ट आनी ताचें फावंडेशन ह्या सोम्याच्या मेटांनी मुखार सून वेता. आमी जाणा भावार्थ कसो आसाचे. करण्याविणें भावार्थ व्यर्थ म्हणटा सांत जाकोबाच्या ह्या कडक उतरांनी आमकां समजून येता की आमी जे कितें भावार्थान आसा म्हूण आमी सांगता, जर तर आमचो तो भावार्थ आमी करण्यांत दाखयना तर कितें प्रयोजन. सो तशें न्हय केवल क्रिस्ताची शुभवार्ता मात्र प्रसार करची, जेजूचें बरें उतार सगळ्या संवसाराक प्रसार कर. आमच्या क्रियांनी, आमच्या कामांनी जर तर, आमच्या कार्यांनी जर तर आमी जेजूक साक्ष जायना तर असलो भावार्थ तो जावन आसा पोकळ भावार्थ. देखून आमी समेस्तांनी ब्रदर मारियो जोसेफ आनी ताच्या कुटुंबाची देख घेवची व्हडल्या गरजेची. आयच्या संवसारांत असले म्हत्वाचे असले डेंजरस रितीचे एक निर्धार घेवंक आमकां असाध्य जावयेत, पूण ताचें एक मार्गदर्शन, ताची एक देख आमच्या जिवितांत आमी सोम्याक कशें पाटलाव करयेंत आनी आमच्या भावार्थांत आमी कशें थीर रावयेत म्हणून आमकां एक व्हडली एक गटायेची एक देख जावन आसा आनी एक व्हडलो संदेश जावन आसा. तर ह्या घडये सर्व आमी ब्रदर मारियो जोसेफ आनी ताच्या कुटुंबाक आनी ताच्या सर्व बऱ्या वावराक बरें मागोवंक फावो. सर्वेस्वर देवा खातीर ताणें केल्लो तो त्याग सोम्यान ताका आज व्हडल्या एका जाग्यार दवरला. आमी समेस्त तांच्या मिसांवा खातीर मागया आनी साध्य जाता तर म्हजें एक सोपण आसा मोगाचें, म्हाकाय ताका मेळोवंक जाय आनी ताचें एक संदर्शन काण घेवंक जाय
आणि आमच्या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाचेर परत ताचे एक संदर्शन तुमचे मुखार सादर करूंक जाय म्हणलो म्हजो एक वर्तो आवंडो आसा, म्हजी एक वर्ती आशा आसा, म्हजो एक वर्तो एक बरवसोय आसा. खंडीत जावन आज न्ही तर फाल्यां सोमीदेव आमकां हें एक भाग फावो करतलो. ह्या एका आमच्या मिसावा खातीर तुमी मागा. आनी जर तर तुमकां ह्या ताच्या जिविताचेर हांवें केल्लो हो धाकटुलो व्हिडिओ बरो लागलो, खंडीत जावन हेरां संगी तुमी शेअर करा. आनी तशेंच ब्रदर मारियो जोसेफ हाच्या मिसावा खातीर आमी सांगाता मागया. सर्वेस्वर देवाची धाराळ आशिर्वादा तांचेर आमी मागया, ताच्या मिसावाचेर मागया. अशेंच निरंतर सोम्याची वडवीक महिमा ह्या मिसावांतावन सगळ्या संवसारार ती प्रकट जावन दी. आनी तांणी करच्या बऱ्या कामांत ल्हानांतल्या ल्हाना पर्यंत कितले जण आसात, म्हज्या ल्हाना भावांक जें कितें तुमी केलें तेंच म्हाका तुमी केलें म्हणलें सोम्याचें उतर ताच्या मिसावांत येदोळच रुतां जालां. तर आनी मुखारी 100 वांट्यान 1000 वांट्यार लाखो वांट्यांनी तें वाडोवन दी, सडोवन दी आनी सोम्याचो तो वैभव सर्वांक तो कळीत जावन दी. मोगाचें हो व्हिडिओ हेरां संगी तुमी शेअर करा. दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाक तुमी एक सबस्क्रायब करा. येदोळ पर्यंत ह्या भोव विशिश्ट कार्यक्रमांत सहभागी जाल्ल्या तुमकां समेजता हांव विनोद गंगोळ्ळे म्हणटा. देव बरें करूं.